आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणी 32 कोटी रुपया खर्च करून तुया वाठारान हॉस्पिटल बांधलेले। हे हॉस्पिटल बांधून 8 वर्षां पुराय झाली असे तुयेचो आदलो सरपंच निलेश कानोलकराचे म्हणणे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणी अधिवेशना वेळार 2023 तुयेचे हॉस्पिटल सुरू जातले असे आश्वासन दिले। सध्या 2024 वर्ष सुरू आसा, देखून केन्ना तरी हॉस्पिटल सुरू करतले असो प्रश्न तांणी ह्या वेळार उपरासलो। तशेंच बेगोबेग तुया वाठारांतले हॉस्पिटल सुरू करचे अशी मागणी आदले सरपंच निलेश कानोलकरान केला। घडशी आसा तुये जे प्रोपोज हॉस्पिटल 2021 सालान 9 ऑक्टोबर दिसा आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेच ते हॉस्पिटल जेचे इनॉग्रेशन केल्लेले आनी लेटर ऑन मागीर एक हांगासर एक धाकटेशें डायलिसीस सेंटर चालू आसलेले। तेज्या उपरांत हे पॉलिटिकलांक फक्त विजिटींग डेस्टिनेशन जाल्लेले आसा, फक्त येयात विजीट करात आनी 2 शब्द उलयात आनी वचात। म्हटल्यार अजून मेरेन हेजेर एक सुद्दां कसलें काम जावंक ना कसले तेजेर म्हाका दिसता फायल फुडें वचोंक ना। आतां आयज हांगासर येवपाक मेन कारण म्हणजे गेले जे पावसाळी अधिवेशन जाल्लेले 2023 तेन्ना आमच्या आमदारान माननीय श्री जीत आरोलकर यांच्या प्रश्नाक एक उत्तर दिताना मुख्यमंत्रीन सांगलेले की डिसेंबर 2023 पयलीं चालू करता। आता हे दुसरे पावसाळे अधिवेशन येयल्लेले आसा आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे अजून GSIDCन हे कोणाक हँडओवरूच दिवंक ना, जे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक दिवंक जाय ते। सो हेजे भवितव्य कितें तें सारकें कळना, स्पश्ट जायना। दुसरें म्हणटात की जेन्ना आरोग्य मंत्रीन हांगासर येवन पळोवपाचें आनी कितें घेवपाचें अपडेट, जेन्ना मुख्यमंत्री अधिवेशनान जेन्ना एक स्टेटमेंट दिता तेन्ना तो स्टेटमेंट तेणी जो दिल्लो की डिसेंबर 23 चालू करता, म्हाका दिसता तेन्ना तेका आमच्या मुख्यमंत्रीक कोणी तरी चुकीची म्हायती दिल्या असल्या कारणान तेणी तो स्टेटमेंट दिले आसतलो। आनी जर म्हायती तेका ती चुकीची दिवंक ना आनी जर खरी म्हायती दिल्ली आसतना जर सुद्दां स्टेटमेंट दिलो जाल्यार म्हाका दिसता आरोग्य जे डिपार्टमेंट आसा तांकां हेचे पडलेलेच ना। फक्त आमकां पेडणेकारांक आतां भंय कितें जाला, जसो एक इंडोर स्टेडियम काडलो आनी एक हेका दिलो प्रायवेट सेक्टराक काडून चलोवपाक, एक्चुअली तो केल्लो पेडण्याच्या लोकांक खातीर, म्हटल्यार काडलो आनी कोणाक तरी भाड्याक दिल्लो आसा। फाटल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात आपले मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलेले की डिसेंबर 2023 पर्यंत हे हॉस्पिटल सुरू जातले पूण ते हॉस्पिटल आयज मेरेन जावंक ना। ह्या वाठारांतले आदले सरपंच निलेश कानोलकर आणि ॲडव्होकेट सीताराम परब हांणी ह्या हॉस्पिटलची भेट घेऊन तांणी मागणी केला की लोकांची समस्या वाढत आसा, हॉस्पिटल वाठारात जी झाडां झुडपां वाडल्या निसरट जाला आणि हे हॉस्पिटल बेगीबेग सुरू करचे, जेणे करून आता पावसाळी अधिवेशन आसतले त्या अधिवेशनात मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि हे हॉस्पिटल केन्नाच पुराय जातले, केन्ना सुरू जातले हाची एक ठोस आश्वासन दिवची अशी तांणी मागणी केली। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।